नमस्कार आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव प्रेजेंट जरा हटकेच्या आयच्या भागान आम्ही आयिल्ले आसा मडगांव आके हांगासर आणि आमचो आयचो खेळ रंगतलो तो सिल्वर गेट एस्टेट हावजिंग सोसायटी हांगासर। आमची सगळ्यो इश्टिणी ओदोळ पासून आमची वाट पळयता की केन्ना आमी हांगा पावतली आणि केन्ना आमी कार्यक्रमांक सुरवात करतली। सो तांकां चड वेळ आमची वाट पळयत आमी दवरिना, रोखडीच आमी थंय वचया आणि सुरवात करूया आमच्या आयच्या भागाक। पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव प्रेजेंट जरा हटके। आणि तुम्ही बघू शकतात की हांगासर आमचे दोन टीमी ज्यो आसा त्यो हांगासर रेडी आसा। आमची पहिली टीम आसा टीम ए आणि दुसरी टीम आसा टीम बी। सगळ्यांक पहिली ओळख करपाची आमच्या कॅप्टनांची। टीम एचो कॅप्टन नाव सांग। नमस्कार, मी तृप्ती सागर डवन, सिल्वर गेट इस्टेट मडगाव। तुम्ही किती करता? मी सध्या हाऊसमेकर आहे आणि पूर्ण फॅमिलीला हेल्प करते। नमस्कार, म्हजें नाव सीमा विवेकानंद सावंत। हांव हांगा सिल्वर गेटीनूच रावता। हांव एक गृहिणी आसा आनी खरेंच एक गृहिणी म्हणल्यार हांव खूब व्हडलें काम करता। म्हाका ल्हानपणाच्यान डान्साची गाण्याची असले कार्यक्रमांत भाग घेवपाची खूब उमेद आसली आनी आयज खरीच ती तुमी आयल्या म्हणून ताका एक चड हें मेळ्ळां अशें म्हाका दिसता। ओके, सो हीच उमेद आमी घेवन फुडें वचुया। करुया सुरवात आमच्या पहिल्या राउंडाक जो आसता आमचो फुगट्यांचो राउंड। फुगट्यो राउंड म्हणल्यार सगळ्यांक प्रश्नांची उत्सुकता लागता। आज प्रश्न खंयचे आसतले आणि म्हाका दिसता डेफिनेटली दोनूय टिमींनी भरपूर तयारी केल्या आसतली प्रश्नांची उत्तरां दिवपाक। आमचे प्रश्न तशे सोंपे आसता, चड कॉम्प्लिकेटेड ना, पण केन्ना केन्ना अशें जाता उत्तरां आमकां खबर आसता पण आयत्या टायमाचेर खंय तरी गडबड जाता आनी फुगट्यो सामके फुटत रावता। सो आज पळोवया की फुगट्यो कितल्यो फुटतात, खंयच्या ग्रुपान फुगट्यो चड फुटतात त्यो। आणि सगळ्यांक पहिली आसता तो आमचो बजर प्रश्न। कॅप्टन मुखार येयात। ओके, उत्तर जर येता क्लॅप करपाची, कोणें प्रॉम्प्ट करप ना। प्रश्न सारको ऐका। न्याय देवतेच्या हातीन कितें आसता? वीणा। न्याय देवतेच्या हातीन वीणा आसा म्हणून उत्तर दिल्लें आसा। उत्तर चुकिल्लें आसा। तराजू। तराजू सारकें उत्तर तराजू। मोठ्यान ताळयो जावनी टीम बीच्या कॅप्टना खातीर। धन्यवाद। हांवें सुरवातीकूच सांगिल्लें उत्तरां येता पण खंय तरी अशी गडबड जाता, एक ती सामकी एक्सायटमेंट आसता, एक टेन्शन आसता आनी त्याच गडबडीन अशी चूक जाता। काय नजो उत्तर हांगासर आमकां सारकें मेळिल्लें आसा। उत्तर आसा तराजू आणि टीम बीक मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश। आणि प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटा खातीर। फुडलो प्रश्न तुमकां सारको प्रश्न ऐका, उत्तर तुमकां दिवपाक जाय, गडबडू नाका। चंद्रेश्वर पर्वत वो खंय आसा? पाड्ड्या मीन्स केप्यां। केप्यां खंय तो? केप्यां चांदर केप्यां। ओके, तांकां आमी उत्तर सारकें दिवया। केप्यां म्हणून उत्तर दिला तेणें। पारोडा हांगा पाड्ड्या। उत्तर सारकें आसा। मोठ्यान ताळयो जावनी तुजे खातीर। आणि परत एक फावटी टीम बीक मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश। आणि प्रश्न वता फुडल्या पार्टिसिपंटाक। तपोभूमी गोंयान खंय आसा? कुंडय। उत्तर दिला कुणय आणि उत्तर परत एक फावटी सारकें आसा। परत एक फावटी टीम बी खातीर 200 रुपयाचो कॅश जो वता आर रायकर ज्वेलर्स हांचे कडल्यान। आणि फुडलो प्रश्न तुमकां प्रश्न सारको आहे। ही एक म्हण आसा, तितून पुरी करपाक जाय। कर नाही, कंप्लीट कर। कर नाही। टीम बीच्या पार्टिसिपंटाक एक म्हण आयिल्ली, तेका येना। टीम एक येता। कर नाही त्याला डर कशाला? सारकें उत्तर टीम एन आपले अकाउंट ओपन केल्लो आसा। हांगासर आशिल्ले 600 रुपया आणि ते आता वतात टीम ए कडे। सो आता टीम ए कडे आसात 800 रुपया। आणि फुडलो प्रश्न तुमकां ओके, एक तुका हांव मुवीचें नांव दितलें, तेतून एक्ट करून तुमच्या पार्टिसिपंटांक दाखोवपाक जाय। ही जी आसा तुजी पार्टिसिपंट तांकां दाखोवपाक जाय। आणि जर ते सारकें जालें जाल्यार तुका परत एक फावटी 200 रुपया मेळटले। तोंड हालप ना, फक्त एक्टिंग करून दाखोवपाक जाय आणि तुम्ही गॅस करपाक जाय। तोंड हालप ना। हिंदी मटका जल कुंभ राम तेरी गंगा। पाणी गंगा जल। जल जल कुंभ पिक्चर कोणता सर? कुंभ। तोंड हालप ना। ते हे
आपण हे पडतो ना, काय म्हटलं, अभिषेक अभिषेक ते अभिषेकाला काय म्हणतात हिंदीमध्ये? अभिषेक, मटका, पाणी, परात, नाट, नदी, हिंदी पिक्चर टायम सोंपिल्लो आसा. नांव सांग कितें आशिल्लें तें? शिवलिंग, पिक्चराचें नांवूच चुकीचें आयकलां. पिक्चर आशिल्लो शोले. स्वताच नांव चुकीचें आयकलां. तुमचो प्रायज गेल्लो आसा. तुमचे कडेन आशिल्ले 800 रुपया. आतां पळोवया ही कितें करता हांगासर ती. तोंड हालोवपाचें ना. आयकलें पिक्चर नांव सारकें? हां. 1 मिनिट टायमर. हय तुमीच सांगा बा 4 जाणांनी आनी कोणें ना. तोंड हालप ना. दिल माझे मेरा दिल हिंदी मैं मैं दिल सेकंड वर्ड केलं दिल 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 में मैं दिल तो पागल है. दिल इश्क मेरा दिल आपके पास है. दिल दिल दोस्ती मैंने दिल दिया, मैंने प्यार किया, हाँ. मैंने प्यार किया. सो टीम बीक वता परत एक फावटी 200 रुपया जे स्पॉन्सर केल्ले आसा आर आर रायकर ज्युवेलर्स मडगांव हांच्यांनी. आनी हांगासर आशिल्ले 800 रुपया ते वता टीम बी कडेन. ओके प्रश्न घेवच्या पयलीं आतां आमी एक टास्क दिवया. आनी सगळ्यांक खबर आसा टास्क म्हणलें की आमचो डान्स आसा. सो आतां पळोवया की डान्स कोण बरें करतली ती. आनी जी कॅप्टन डान्स बरो करतली ताका वतलो प्रायज. ओके कितें डान्स केलो अशें दिसतालें की फूल सॉंग लावपाचें कशें. डिसिजन घेवपाक व्हडलें टेन्शन पडचें ना. पण खरें सांगचें म्हणल्यार टीम बीची जी कॅप्टन आसा तिणें खूब सुंदर डान्स केल्लो आसा. पण टीम बीच्या कॅप्टना पेक्षा मातसो चड बरो डान्स केला तो टीम एच्या कॅप्टनान. आनी तांच्या ह्या सुंदर परफॉर्मन्सा खातीर तांकां मेळटा आर आर रायकर ज्युवेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. Thank you. तशेंच हांगासर आशिल्ले कितले रुपया 1000 रुपीज जे आसा ते वता टीम ए कडेन. तुम्ही सांगा डान्स कॉम्पिटिशन बी भाग घेता कितें? हो हो आत्ताच मी रवींद्रमध्ये जिंकले. अरे वा. आणि खंय शिकल्या डान्स करपाक? मी शिकले नाही, मी स्वतः शिकते आणि माझ्या मुलीला पण शिकवते आता. खंय तुमची मुलगी ती? लारन ओके. ती आणि मला बेस्ट दोघींना मिळालं मॉम आणि याच्यामध्ये चाइल्ड. अरे वा. खंयचो डान्स केल्लो? आम्ही झिंगाट. झिंगाट. येस. पळोवपाक जाय दोगांचो डान्स.
तेची चली जी आशिल्ली हांगा यो म्हाका दोगांय खातीर मोठ्यान ताळयो जावन एक फावटी थँक्यू. आणि आता वचूया परत आमच्या फुगड्यांच्या रावंडा कडेन आणि फुडलो प्रश्न ह्या टिमीन तुमकां. ओके, प्रश्न सारको ऐका. प्रश्न तुमकां आसा. राजेश खन्ना ह्या हिरो कितें म्हणटाले किंवा कितें म्हणून वळखताले? कोणे प्रॉम करूं नाका प्लीज. सांगता की विचारता? काका ना सारखें सांग. विचारता की सांगता म्हाका? काका. उत्तर आसा काका आणि उत्तर सारकें आसा. परत एक फावटी टीम ए खातीर वता 200 रुपयाचो कॅश जो दिल्लो आसा आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांच्यांनी आणि आता तांचे जाल्ले आसा 1400 रुपया. सारको एक प्रश्न. 3 भाव आसात. 3 भावांक प्रत्येकाक 2-2 भाव आसा. सो सगळे मेळून कितले भाव जाले? कोणे प्लीज प्रॉम तुम्ही प्रॉम खूब करता. 6. उत्तर दिल्ले आसा 6 आणि उत्तर चुकला. तुमकां खबर आसा उत्तर? 3 भाव आसा आणि प्रत्येक भावाक 2-2 भाव आसात. पळय 3 भाव आसा प्रत्येक भावाक 2 भाव आसा. 4. हांगासर उत्तर चुकिल्ले आसा. हांगा 4 दिल्ले आसा. हांगासर उत्तर दिल्ले आसा 6. 3 भाऊ आहे ना, 3 भावाला प्रत्येक भावाला 2 भाऊ. तर उत्तर आहे 3च. सारखे उत्तर. नाव सांगा तुमचे? महेंद्र कुलकर्णी. आणि महेंद्र कुलकर्णी हांकां मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांचे कडल्यान 200 रुपयाचो कॅश. थँक्यू. सो मुखार या कॅप्टन दोन्ही. बजर प्रश्न आसलो. चुकून सुद्दां प्रॉम करनाका कित्याक हांव ते कॅश सगळे तुमचे मागीर प्रॉफिट करतले. सो तुमी प्रॉम कोण करची ना ऑडियन्सूय. प्रश्न सारके ऐका. तुम्ही जर उत्तर सारके दिले जाल्यार तुमचे कडेन जो कॅश आसता तो तुमकांच उरतलो. तुम्ही जर उत्तर सारके दिले तांचे कडेन कॅश आसा तो तुमचे कडेन वतलो. आणि दोगांनी जर उत्तर सारके दिवंक ना जाल्यार तुमकां हाफ शेअर वतलो एमावंटाचो. ओके. सो उत्तर प्रश्न सारको ऐका. अब्बा म्हणल्यार लागता, अरे म्हणल्यार लागना. कितें ते? अब्बा म्हणल्यार लागता, अरे म्हणल्यार लागना. उत्तर दिल्ले आसा 8 आणि 8 उत्तर सारके आसा. सो टीम बीक वता 200 रुपयाचो कॅश जो दिल्लो आसा आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांच्यांनी. आणि आमच्यो फुगोट्यो फुट्टा तेन्ना खुबश्यो काय गजाली जाता. तशेंच हांगा फुगोट्यो फुटिल्ले आसा आणि हांगासर कितले अमावंट? 1400 रुपया. ते वता टीम बी कडेन. सो टीम बीक मेळिल्ले आसा आता 1600 रुपया. सो मोठ्याने खंय ताळयो जावनी टीम बी खातीर. आता तुम्ही पळोवंक शकता की फुगोट्यो कशे फुटल्यो त्यो हांगासर खुबशीं उतरां आयिल्लीं, खुबशे कॅश हांगासर आशिल्लो. पण शेवटचो प्रश्न असो आशिल्लो जो सगळोच एमावंट हांगासर घेवन गेलो. आणि आमचो आयचो फुगोट्यांचो रावंड जो आसा हो आमचो हांगाच सोंपता. खेळुया आमचो फुडलो रावंड. पण तेच्या पयलीं म्हाका दिसता सगळ्यांक विसवाची गरज आसा. घेवया एक ल्हानसो विसव आनी रोखडीच परत येवया. Situated in the heart of Margaon, R.R. Riker Jeweler is a sign of quality and year-old trust. Come visit us for BIS Hallmark Gold Jewelry and IGI certified diamond jewelry brand Onela. R.R. Riker Jewelers for all your jewelry needs. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार आणि तुम्ही पळयतात आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव प्रेझेंट्स जरा हटके. खेळुया आमचो फुडलो रावंड आणि तो आसता आमचो खेळ 1 मिनटाचो. टायम 1 मिनटाचो आणि त्या 1 मिनटान तुम्ही एक टास्क पुरो करपाक जाय. आणि आयचो टास्क आसा तसो हांगासर आमी एक हांगा वस्तू दवरला आणि आमी आमच्या पार्टिसिपंटांक दितली स्ट्रॉ. 1 मिनटाच्या टायमान चडान चड स्ट्रॉ ह्या आयदनान घालता ती जातली ह्या रावंडची विनर. आणि ताका मेळटले आर रायकर मडगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचे कॅश. सो पळोवया आयची आमची विनर कोण जाता ती आनी कोणाक मेळटा 500 रुपयाचे कॅश. आदिती ऑल द बेस्ट. स्टार्ट.
सोंपिल्लो आसा आनी आदितीन हो टास्क पुरो करूंक ना. ओके आतां ट्राय करतलें. नांव सांग. सरिता पाटील. सरिता, ऑल द बेस्ट. रेडी स्टार्ट. सरिता सरिता सरिता. स्टॉप स्टॉप. सरितान 2 स्टॉक घातला आनी दोनाचें टार्गेट आसा. सो 2 पेक्षा चड घालतली कोण पळोवया. आतां ट्राय करतली अंजली. ऑल द बेस्ट. अंजली 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 अंजली. स्टॉप. अंजलीन 6चे टार्गेट दवरला. कोण ट्राय करता. ओके आतां ट्राय करतले. यास्मीन. रेडी स्टार्ट. यास्मीन 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 यास्मीन. टार्गेट दवरला 6चे. स्टार्ट. आंटी 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 आंटी. बैंड बैंड बहुत बैंड करूया. आंटी आंटी आंटी. स्टॉप. खेळ एका मिनटाचो हो रावंड आमचो हांगा सोंपिल्लो आसा आनी तुमी पळयलें की हो रावंड खेळटना सगळ्यांक कितली मजा आयली. स्पेशली हिका खूब ट्राय केली स्ट्रॉक घालपाक. शेवटी हातीर वचून तिणें स्ट्रॉक घातले तरी पडूंक ना. आणि आमची जी विनर आसा खेळ एका मिनटाची ती आसा अंजली नार्वेकर आनी ताका मेळटा RR रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचो कॅश. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. खेळ एका मिनटाचो हो रावंड आमचो आतां हांगा सोंपता. आतां खेळुया आमचो फुडलो रावंड. तो आसा आमचो उले उले नॉन स्टॉप उले. आनी तुमी अदो पसून पळयलां आसतलें हांगा कितली बोवाळ घालता सगळ्या जाणां. उगी राव म्हणल्यार सुद्दां उगी रावपाक कोण तयार ना. सो आतां पळोवया हे रावंडाक कितली कोण उलयतात ती. टायम आसतलो 1 मिनटाचो आनी मॅक्सिमम नॉन स्टॉप कोण उलयता ती पळोवया. आतां खेळुया आमचो फुडलो रावंड जो आसा आमचो उले उले नॉन स्टॉप उले. आनी हो रावंड खेळपाक आमच्या बरोबर आसा. नांव सांग तुजें. आनंदी नार्वेकर. आनी तुमचें नांव. आशा साळुंके. ओके सुरवात आमी तुज्या पासून करता. टॉपीक काड तुजी. नुस्तें. टॉपीक आसा नुस्तें. सगळ्या गोंयकारांची पसंती आनी नुस्त्या बद्दल म्हाका दिसता कितलें कितें कितें उलोवंक शकता. आनी आनंदीक नुस्तें खावपाक आवडटा की ना. आवडटा. सो आवडटा म्हणल्या कारणान ताका म्हाका ते डबलूच उलयतले ते. नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय. चडांत चड नुस्तें हो शब्द येवपाक जाय. आनी जी ह्या रावंडची विनर जातली तांकां मेळटले RR रायकर ज्वेलर्स मरगांव हांचे कडल्यान एक स्पेशल गिफ्ट. 1 मिनटाचो टायम. नॉन स्टॉप उलोवपाक जाय आनी चडांत चड नुस्तें हो शब्द येवपाक जाय. रेडी स्टार्ट. नुस्तें हे गोंयकार लोकांचे खूब आवडटे अशें नुस्तें आसा. नुस्त्याचे खूब वरायटीज आसा. ताल्ल्यो, पेडवे, इसवण, पापलेट अशे नुस्त्याचे खूब प्रकार आसा. नुस्त्याचे जाय ते डिशीज करपाक येता. नुस्तें म्हटल्यार सगळ्या जाणां नुस्त्यान सुंगटां येता, पापलेटी येता, इसवण येता, ताल्ल्यो येता. नुस्तें म्हटल्यार गोंयकार लोकांनी जायच पडटा. नुस्तें आमकां सगळ्याकच जाय पडटा. नुस्तें म्हटल्यार आमी तेजे चड वरायटी करता. नुस्त्याचे आमी तिक्षे करता, आंबट करता, हुमण करता नुस्त्याचे. परत नुस्तें आमी फ्राय करता. नुस्त्याचे लोणचें करता. नुस्त्यान बांगडे म्हणून येता तेचे आमी लोणचें करता. परत नुस्त्यान सुंगटां येता. सुंगटाचे आमी वेगवेगळे डिशीज करता, फ्राय करता, लोणचें करता. नुस्तें आमकां सगळ्याच लोकांक न्ही आवडटा. ल्हाना पासून व्हडल्या मेरेन नुस्तें आमकां आवडटा. नुस्तें ना जाल्यार गोंयकारांचो एक दीस जायना. ल्हाना पासून व्हडल्यांक सगळ्याकच नुस्तें जाय पडटा. नुस्तें सगळ्या गोंयच्या लोकांक न्ही. परत नुस्तें गोंयान ना जाल्यार भायल्यान सुद्दां आमी हाडटा. मालवणच्यान येता नुस्तें, केरळाच्यान नुस्तें येता. आनंदी उलयताले खरें नुस्त्याचे पण खरें सांगू तोंडांतल्यान उदक सुट्टालें नुस्तें नुस्तें म्हणटा ते. आनी बऱ्या पैकी उलयले ते. आतां पळोवया आमची फुडली पार्टिसिपंट कितें करता ती. तुजी टॉपीक पळोवया कितें ती. फ्रेंडशीप, मैत्री, फ्रेंडशीप. माझी मैत्री खूप असतात.
खूब मैत्रिणी आसात म्हाका. म्हाजी आवडटी आसा भारती म्हणून टिचर. म्हाज्या बरोबर सारकी वेवस्थीत काम करता, म्हाका समजून घेता. म्हाजी मैत्रीण इतली म्हाजी चूक जाल्यार सुद्दां म्हाका माफ करता. म्हाजी मैत्रीण म्हाका खूब तरेच्या कठीण हेतूंतल्यान किंवा अशें संकटांत पावता. म्हाजी मैत्रीण आसा ती खूब बरी आसा आनी सगळ्याक बी बाकीच्यांक बी उपेगा पडटा. म्हाका अशी आनीक मैत्रीण आसा तेचे पेक्षा खूब आवडटी मैत्रीण म्हळ्यार म्हाजी भारती. आतां ती खंय तरी हांव कसल्या हितून स्कुलान सुद्दां लेट जाली ती म्हाका समजून घेता. म्हाजी मैत्रीण आसा ती खूब बरी आसा, खूब स्वभावाची आसा. इतर टिचरां सुद्दां ती खूब बरी करता आनी म्हाजी मैत्रीण म्हाका खूब आवडटा. मैत्रीण ही एक खूब आपल्या घरांतल्या भशेन सारकी अशी असतात, ते सारके जिवलग असतात. मैत्रीण म्हळ्यार ती आपल्या हे सोडून सुद्दां दुसऱ्यांक हे करू शकतात. अशे खूब अशे मैत्रिणी म्हाज्या आसात, परंतु एक आवडटी आसा तीच म्हाजी मैत्रीण. तांकां टॉपीक आयिल्ली फ्रेंडशीप मैत्री, पण तिने उलोवन गेली ती आपल्या मैत्रिणी बद्दल. आणि मैत्रीण तुमची आयला की हांगासर आणि ती भारती येऊंक ना. ओके, सो तुम्ही सांगा की कोण विनर ती, नुस्तें की मैत्री? ओके, सो डिसिजन हांगासर आमचे जाल्ले आसा. प्रायज वता तो नुस्त्याक म्हणजेच आनंदी. आणि हांव रिक्वेस्ट करता आमची जी स्पॉन्सरर आसा, आमची टायटल स्पॉन्सरर आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव हांची ओनर, हांची प्रोप्रायटर जी आसा सपना रायकर, तांचे कडेन हांगासर येवचें आनी तांच्यांनी हो प्रायज दिवचो. म्हाका खूब बरें दिसलें हो प्रोग्राम मडगांवांत जाला आनी आमी केन्ना पावूं ना ह्या प्रोग्रामाक, पूण हांवें पयलीं खेप हांगा मडगांवांत जालो तो पळयला. टीव्हीचेर पळयताले आमी हो प्रोग्राम आनी ह्या प्रोग्रामाच्या हितून सगळ्या बायलांक एक नवो प्लॅटफॉर्मसो मेळ्ळो, सगळे खेळपाक उलोवपाक एकमेका कडेन. आनी आमच्या हेज्या माध्यमांतल्यान आमकांय बी सगळे हे करपाक मेळ. ह्या कार्यक्रमाक आमची सगळ्यांची शुभेच्छा आसा आनी हो कार्यक्रम असोच फुडें चालू आसूनी. सगळ्यांक देव बरें करूं. उले उले नॉनस्टॉप उले हाची विनराक प्रायज मेळिल्लो आसा, आमकां शुभेच्छा मेळिल्ल्यो आसा. आनी ह्यो शुभेच्छा आमच्या कार्यक्रमान अश्योच लागच्यो आनी तुमचे सगळ्यांचे आशिर्वाद आमकां अशेंच मेळचे ही इच्छा धरीत आमी आमच्या कार्यक्रमाक फुडें सरता. पण फुडें सरचे पयलीं घेव एक ल्हानसो विसव. म्हाका सगळ्यांकूच एक विसवाची सारकी गरज आसा. सगळे म्हणटात कितें इतले वेळ तोंड मातशें उगी आसा, आमचें कितें उलोवपाक जाय, कशें खूब खबरो करपाक जाय, कित्याक सगळ्यां मेळिल्लें आसा हांगासर. सो तांकां एक उलोवपा खातीर एक ल्हानसो ब्रेक दिवया आनी फुडलो रावंड घेवन रोखडीच परत येवया. Situated in the heart of Margao, R Riker Jeweler is a sign of quality and year-old trust. Come visit us for BIS Hallmark Gold Jewelry and IGI certified diamond jewelry brand Onela. R Riker Jewelers for all your jewelry needs. विसा उपरांत तुमकां परत एक फावट येवकार तुमच्या आवडीच्या गेम शोन आर रायकर ज्वेलर्स मडगांव प्रेझेंट जरा हटके. खेळुया आमचो फुडलो रावंड आनी हो रावंड आसता आमचो झटपट फटाफट रावंड, जितून आमी तुमकां एक टंग ट्विस्टर विचारता. आनी आमचो आयचो टंग ट्विस्टर आसा तो असो मत हस हस मत मत फस फस मत. मत हस 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 मत मत हस हस मत मत फस मत मत हस हस मत. चुकले चुकले चुकले. मत हस हस मस हस मस हस मस हस मत हस हस मत हस मत मस. मत हस हस मत मत फस फस मत. आणि जी ह्या रावंडची विनर जातली तांकां मेळटले प्रायड ऑफ पोंडा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट अँड स्काय लॉन्स हांचे कडल्यान हे गिफ्ट. ओके, मत फस फस मत मत हस हस हस. 8 फावटी जाल्ले आसा.
मध हस हस मध मध फस फस मध मध हस हस मध मध फस फस मध 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 हस हस मध मध फस फस मध मध हस हस मध मध फस ओके फस मध याच्यापेक्षा आणि कोण चड म्हणू शकता? कोण ट्राय करता? मत हस हस मत मत फस फस मत 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 सो झटपट फटाफट राऊंडचे विनर आता यस्मीन खान आणि तेका मेळटा प्रायड ऑफ पोंडा पॅन अरोमा रेस्टॉरंट स्काय लॉन हांचे कडेन हे गिफ्ट. कॉंग्रेच्युलेशन. आणि आता वेळ जाल्लो आसा आमचो फायनल राऊंड खेळपाचो जो आसता आमचो चक दे राऊंड. आणि चक दे राऊंडची आमची आयची गेम आसा ती अशी. खेळूया आमच्या आयच्या भागातलो शेवटचो राऊंड चक दे राऊंड. आणि आमच्या आयची गेम आसा ती अशी तुम्ही हांगा पळोवंक शकतात. आमची सगळी पार्टिसिपंटां रेडी आसात आणि माझ्या हातीन हो बॉल आसा. हो बॉल हांव कोणा कडेन उडयतलें आणि अशी जर कॅच सुटली जाल्यार ती पार्टिसिपंट आउट. सगळी बॉल हो पास करीत रावतली आणि जी शेवटची पार्टिसिपंट उरतली तिका मेळटले आर रायकर ज्युवेलर्स हांचे कडल्यान कॅश तशेंच एक डिस्काउंट वाउचर. सो पळोवया आमच्या आयचे लकी विनर कोण येता ती. सुरवात करूया गेमी. आउट. फास्ट फास्ट. आउट. ओके शेवटची दोन पार्टिसिपंट. आर रायकर ज्वेलर्स मरगाव प्रेझेंट जरा हटकेच्या आयच्या चक दे राऊंडची विनर थारता संतोषी फळदेसाय आणि ताका मेळटा आर रायकर ज्वेलर्स मरगाव हांचे कडल्यान 500 रुपयाचे कॅश तशेंच 40% डिस्काउंट ऑन मेकिंग चार्जीस. हांव रिक्वेस्ट करता आमचे आयचे स्पॉन्सर जे हांगासर आयिल्ले आसता तांचे कडेन तांच्यांनी हो गिफ्ट दिवचो. मडगांव आखे हांगासर सिल्वर गेट एस्टेट हावजिंग सोसायटीन घेतिल्लो आमचो आयचो जरा हटकेचो भाग हांगा सोंपता. फुडल्या भागान रोखडीच मेळुया तुमच्या वाठारान. तोपर्यंत पळयत रावा तुमच्या सगळ्यांचो आवडीचो गेम शो आर रायकर ज्युवेलर्स मडगांव प्रेझेंट्स जरा